वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जरदान तुका जेजू, नमान तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचे उतर आमकां मेळ्ळा. माथेवाचो वांजेल 9 अध्याय 35 वाक्य आणि 10 अध्याय 1 ते 5 वाक्य आणि 6 ते 8 वाक्य ह्यो संगती आज आमी नियाळ करया. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 35, चॅप्टर 10 वर्स 1 and 5 to 8. देवाचे उतर सांगता, असे जेजू जुदेवांच्या सिनोगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आणि हर एक तराची पिडाशिडा गूण करीत चोर शारांनी आणि हळड्यांनी भोंवतालो. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयल्यांनी देंवसार धांवडावचो आनी चोर रोग आनी पिडाशिडा गूण करचो अधिकार तांकां दिलो. ह्या 12 जाणांक जेजून अशें निर्देश दिवन धाडले, अन्य जातीच्या गांवांक व्हरतात त्यो वाटो धरिनाकात आनी समार्यघराच्या शारांनी प्रवेश जायनाकात. समार इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बकऱ्या मदें वसा. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावलां म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडया, फुंक्याक तुमकां मेळना, फुंक्याक तुमी दिया. हे देवाचें उतर आज आमकां सांगला. एक अपोस्तलांक आपल्या व्हड एक अधिकार दिवन तांकां अभिशेक करून जेजून हळ्ळ्यांनी धाडचे आनी 12 जाणांक धाडटा आसतना थोडे निर्देश दिवनय धाडटात. हेर जातीच्या गांवांक व्हरता त्यो वाटो तुमी धरिनाकात म्हणून. कोण जुदेवा मदें पयलें वसा म्हणून. जुदेव कोण आसले, कित्याक तांकां बचाव करूंक जाय आसलें. आनी जेजू ह्या 12 जाणांक अशें धाडटा, पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, देंवसार धांवडया, फुंक्याक तुमकां दिला, फुंक्याक तुमी दिया. केदो व्हडलो अधिकार. अपोस्तलांचें एनॉयंटींग दुसऱ्यांत आसा. तें एनॉयंटींग जर आमकां मेळ्ळ्यार आमी ह्यो संगती ह्या संवसारांत करयेत खंडीत जावन. तें एनॉयंटींग जेजून त्या अपोस्तलांक दिल्लें एनॉयंटींग आज मस्त संगती त्यो आमकां जें एनॉयंटींग आसा, आमकां तें एनॉयंटींग आसा, तें एनॉयंटींग आमकां येदोणसर जायत्या जाणांक मेळोना. थोड्यांक आसा जावंक पुरो, पूण हें एनॉयंटींग पिडेस्तांक गूण करूंक, मेल्ल्यांक जीव करूंक, कोडकारांक गूण करूंक आनी अश्यो संगती. पूण आज आमी पळयता सुवार्ता परगट करतले आमच्या भोंवतणी जायते आमकां पळोवंक मेळटात. जायते जाण आसात बारी बरें, कित्याक सुवार्ता सगळे संवसार प्रसार करचे. आमी कोणाकी विरोध करूंक ना, सगळें आमचेच तें. कित्याक म्हळ्यार जेजूची सुवार्ता परगट करता आसतना थोड्यांनी अपोस्तलांनी वचून आडायल्ल्या वेळार जेजून सांगलें, जर ते सुवार्ता परगट करता जाल्यार तांकां तुमी आडयनाकात. जे तुमचे पक्षाचे म्हणटात, पक्षाचे कोण पक्षाचे, आमकां सगळे एकच देवाच्या सुवार्ता परगट करतल्यांक हर एकल्यांक आमी गौरव दिवचे, मान खंडीत जावन हर एकलें. कित्याक देवान तांकां दिल्या करीत तांकां कोणायकी कितेंच मेळना. जो आमच्या वंजेलांत क्लियर जेजून सांगलां. 3 अध्यायांत 20 आनी 7 वाक्यांत आमकां तें उतार मेळटा, आमकां वाचूंक मेळटा. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 27 अशें आमकां तें उतर आमकां सांगता. पळया तें उतर, जो हांव तांकां जाप दिवन म्हळें, देवान दिल्लें करीत कोणाकी कितेंच मेळना. जर कोणाकी कितें जाल्यार तें देवान दिलां, आमी ताका विरोध करूंक ना. कित्याक सगळें देवा तावन येता. देवान दिल्लें करीत कोणात, पूण थोडे आमकां थोडे विधेय जातात, थोडे अविधेय जातात. तें तांकां सोडलेलें. आमकां कांय तांकां विरोध करूंक आमी साधना तांकां. कित्याक म्हळ्यार देवान दिल्लें तें देणें. पूण इतलें मात्र आमी जाणा जायचे, आमकां हर एकाक आमकां एक वडील आसा खंडीत जावन. वडील आमकां आसा, त्या वडील आमकां जायचे. कित्याक एक क्लियर, कित्याक म्हळ्यार आमकां थोडे गायडन्स दिवच्या खातीर आमकां एक आत्मीक वडील म्हूण आमी काणगेचे. हर एकल्यानी आमकां एक वडील जायचे. तुमकां कितें गरजेचें त्या संवसारांत तुमकां वेतना तुमच्या वाटेर तुमकां एडवायस दिवंक या, तुमकां गायडन्स दिवंक असले संगती एखाद्या आमकां रिव्हिलेशन मेळ्ळ्यार बारी बरें, उगडापें जाल्यार बारी बरें. कित्याक पवित्र आत्मा हर एक संगती रिवील करता, हर एक संगती उगडापें करता. कशें वचचें, कितें करचें म्हणल्यार सगळे संगती सांगता. खंय वचूंक नजो म्हणून सांगता. जायते फावटी अपोस्तलांक
पवित्र आत्म्यान आडयल्लें आसा थंय वचनाका त्या गांवाक वचनाकात म्हणून पावलुकी आडयल्लें आसा जे संगती आमी पवित्र पुस्तकांत वाचता धर्मदूत कृत्या पुस्तकांत आमकां वाचता आमी वाचता त्यो देखून आज देवाचें उतर अशें सांगता आमकां इसाया प्रवाद्या मारिफाती आज आमकां ह्यो संगती आमकां वाचूंक मेळटा 30व्या अध्यायांत आमी पळयल्यार थंय 19व्या वाक्यांत करन्स सियोनाच्या परजे तूं जेरुसलेमांत वस्ती करतली जेरुसलेम वस्ती करतली आनीक तूं रडची नाय तूं उलो मारतना तो तुजी दया करतलो सरेस्पर देव आमची दया करतलो तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो तुजो ताळो आयकतस तो तुका जाप दितलो म्हणटा सर्वेस्परान तुका कश्टांचो उंडो दिलो आनी उपाद्यांचें उदक दिलें जाल्यार तुजो शिक्षक आनीक लिपोवन रावचो ना आनी तुज्याच दोळ्यांनी तुका शिक्षकांक तुका देखतली जावं तूं उजव्यान वेतना जावं तूं दाव्यान वेतना तुज्या फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतले हिस्स ती वाट तिचेर तूं चलून वच म्हणून आमकां गायडन्स दितलो पवित्र आत्मा हे सगळे खंयच्या वाटेन हांवें वचचें खंयच्या वाटेन वचूं नजो म्हणून आपोस्तलांक तांकां गायडन्स दिलें पवित्र आत्म्यान हर एक संगती पवित्र आत्म्यान तांकां कळीत केल्यो हर एक मनशाच्या जिविताचे काळजाचे अथ्रेक ते पारखूंक लागले तांची वस्त्रां आपडल्यार जायते पिडेस्त गूण जाताले जायते पिडेस्त गूण जाताले देखून तगले एनॉयंटींग तगली सकत आज आमी ह्या संवसारान जोन काणगेचे कित्याक देवाची काकुळटांनी करपा विशेश तरान आमकां मेळटा विशेश तरान आमकां मेळटा देखून ह्यो संगती आमच्या जिवितांत आज आमी मानून घेवया आमच्या जिवितांत आनी थंय म्हणटा तूं भुंयत ओंपताय त्या बियाक तो पावस धाडटलो आनी भुंय उत्पन्न करता तो गंव भरपूर आनी गठ्यासो जातलो त्या दिसा तुजी गोरवां विशाल मैदानार चलतलीं भुंय कसतले बैल आनी गाडवां पान कुदळेन आनी दांत्र्यान किस्सोवन दिल्लो मीठ भरशिल्लो सारो जातली जायते देवाचे आशिर्वादा देवाचेर विश्वास दवरल्यार देवाचेर आमी खंडीत जावन आमची पातयेनी दवरून आमी मुखार वेतांव जाल्यार मुखार आमी जियेतांव जाल्यार खंडीत जावन आमकां कितें जाय तें देव आमकां प्रोवायड करता देव आमकां वदक सूण दिता कित्याक देवाची काकुळटांनी करपा विशेश जावन आसा आमी इतलेंच की देवा सांगता रावोंक जाय जेजू सांगता आमी रावोंक जाय इतलेंच जाय ताचे सांगता आमचो भावार्थ आनी विश्वास घट करूंक जाय खंयचे तर दिशीन आमी गुवन आसतना ताचेर पातयेनी दवरून आमी जियेतांव जाल्यार ह्यो संगती सगळ्यो त्या आपोस्तालांचें एनॉयंटींग आमकां मेळचें खंडीत जावन हर एकल्याक मेळचें आमी हर एकल्यानी मागचें देवाचें उतार परगट करतले हर एकल्याक गरजेचें हें एनॉयंटींग देखून आज आमी तेच आज मागया सोमया आपोस्तलांक तुवें धैर्य दिलें बोल दिलें गठाय दिलें जाणवाय दिली आनी तांणी वेताना तांच्या सांगाता तो रावले दीस आनी रात म्हणले बरी सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो आनी पवित्र आत्म्याचे सकत पवित्र आत्म्याची मजत तांकां मेळ्ळी आनी सगळे ते करूंक शकले आनी कोडकारांक तांणी गूण केले पिडेस्तांक बरें केलें आनी मेल्ल्यांक सयत जायत्या मेल्ल्यांक सयत तांणी जीव केले देखून आज आमी ह्यो संगती आमच्या जिवितांत कितें कश्ट येतना अनवर येतना आमी धंडल नासतना भावार्थ होगडाय नासतना जेजूचेर पातयेनी दवरून जेजूचेर विश्वास दवरून आमी मागतांव जाल्यार आनी मुखार वेतांव जाल्यार खंडीत आज असले कश्ट फाल्यां आसचे नात आज असली पिडा फाल्यां खंडीत आसची ना ती गूण जातली कित्याक हर एक पिडेतावन हांव तुमकां बरें करतलो म्हण सांगता देवाचें उतार खंयचो तो आलो पालो तुमकां बरें करूंक शकना बगर म्हजें उतार तुमकां बरें करता किर्तनाच्या ग्रंथांनी सांगता 107 अध्यायांत 20व्या वाक्यान हांव म्हजें उतार दन्न हांव तांकां बरीं केलें म्हणटा उतार दन्न ताणें आमकां बरीं केलें देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दवरया जेरमाया 17:49 सांगता सर्वेस्परा म्हाका तूं बरो कर हांव बरो जातलो म्हजें तारण कर म्हाका तारण मेळटलें कित्याक हांव तुजी स्तुती करता आनी इसाया प्रवादीच्या पुस्तकान 40:9 अध्यायान 15 थंय वाक्यान सांगता एक आवय आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत पूण हांव तुका विसरचो ना इसाया 50:3 अध्यायान सांगता 5व्या वाक्यांत सगळे आमचे अपराध आमची पिडा आशिल्ल्यात आनी कुर्सार वावयल्यो आनी त्याच्या गांयवरी आमी बरीं जाल्या पेद्रीचें पयलें पत्र सांगता 2रो अध्याय 20:4 वाक्यान सांगता जेजूच्या गांयवरी आमी बरीं जाल्या म्हणून तर सगळें देवाच्या उतरान आमकां बरें जाता की हर एक आपोस्तालांनी तांकां देवाचें उतर दिल्ल्या वरां तीं बरीं जालीं जेजू उतर परगडतना लोकांक बरेंपण जालें जेजू कोणाक सांगतालो भावार्थान तुका बरें जालें देखून आज आमचो भावार्थ गरजेचें देवाचें उतार गरजेचें देखून आमी प्रत्येक जावन देवाच्या उतराक पाळो दिवया आनी देवाक विधेय जावन ह्या संवसारांत आमी बरें करून जियेत आसतना एक भावार्थी जिवीत आमचें
आमी जियेत आसतना देव आमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो आनी हर एकल्यांक आमकां पिडेतावन भलायकी दितलो, निरासपणांतान सलवणेतान भायर काडटलो आनी सर्व बेजारायतान खंतीतावन आमकां भायर काडून संतोशान आमकां ताच्या सांगता जियोंची कृपा आदार सरेस्पर देव आमकां दितलो म्हणल्यार भावार्थ आनी भरोसो दवरून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमकां शिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समतीजे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळचो कशें जेजो भगवंत ती मरे येदावाच्यो माय अमा आपी हांगा तेर विनयतिकार आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.